मडगांवकार काल जो आमच्या भावाचेर जो घात जालो मनी हमला जालो आनी आमच्या घरान येवन तेंच्यांनी कचरो डंप केलो म्हणून सद्या आयज सगळे आमी आयज निशेध करपाचे हांगा जमल्या। आयज आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीन सीओक आमी मेमोरंडम दिता की 7 दिसां भितर हेजें कितें प्रकरण जालां 7 दिसां भितर हेजें कितें प्रकरण जालां जे रस्त्यार जे इलिगल मायग्रेंट जे धंदो करता रस्त्यार बसून किंवा ते फिश वेंडर्स आसूं जे टेंडर कोकोनट आसूं जे वेजिटेबल वेंडर्स कोणूय आसूं जे रस्त्यार बसता मायग्रंट ते आमच्या घरान येवन आमकां दादागिरी करता आनी आमच्या भावांक मारता। सो हेजेर आमी कशें दोगी रावपाना। काल तेंचेर FIR रेजिस्टरूय जाल्या पण आयज आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीक सांगता येता जे तुमी सगळ्यांक पोसून दवरल्या तांकां आमी खोपून घेवपाना। हेज्या आमी फक्त मेमोरंडम 7 दिसाचो दिता 7 दिसां भितर अल्टिमेटम टायम दिता 7 दिसां भितर तर क्लियर जायना 26 तारखेक आमी परत येतले हांगा आनी त्या टायमार तर वाटेर रस्त्यार तर कितेंय कोणाचें वायट बरें जालें जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबल आमी आसपाना हेजो रिस्पॉन्सिबल म्युनिसिपालिटी आसतली। आमी तशेंच कलेक्टराकूय मेमोरंडम दितले जे कितें गोंयभर चल्लां हें खूब वाडत गेलां। आमचो काल रुमडामळ सुद्दां सेम इशू जालो आमच्या हिंदू भावाचेरूय एटॅक जालो। हांव खंयच्याच धर्माच्या अगेन्स्ट वचना पण जे इलिगल मायग्रेंट जे रस्त्यार येवन हांगा धंदो करता लोक हांगा भाड्याक शॉपाक येता 40-40 हजाराचेर तांकां कोणाची पोटां भरना रस्त्यार जे बसता ते सुशेगाद जोडटा आनी 10 लोक भायले परत हांगा येता आनी आमचेर एटॅक करपाक चालू करता। हेजेर आमी वगीर रावपाची ना। हांव इतलेंच सांगता तुमकां की तुमी आमी सगळे एकठांय रावया आनी जे ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक आमी फक्त तांकां 7 दीस पर्यंत रावया। जर 7 दिसान जायना जाल्यार परत आमी म्युनिसिपालिटीच्या सीओच्या दारान वचून बसया। आनी म्हाका एक विश्वास आसा आमचो सरकार हेजेर लक्ष घालतलो आनी जे गोंयभर जे कितें चल्लां पळय वेंडर्स इलिगल मायग्रेंट येता इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा भाड्याक लोक रावता आनी हे आमकां थांबून सोदता। आमी खंयच्याच धर्माचे विरोध ना पण जे काल जाले तेंच्यांनी एकूच सांगले की आमी एक हिंदूक चुन चुन कर मारेगा हो जो जेंच्यांनी म्हटलें पळय हेजेर आमचो सामकेंच मन दुखला। जे कॉम्युनल आसा पळय ते आमी करना हे हिंदू आनी मुस्लिमाचे जे पक्षपात आसा पळय ते लोक करता जे काल आशिल्ले पळय ते करता कित्याक तेंच्या मनान तेच भरला। आमी सगळ्या समाज सगळ्या धर्माक आमी मानता आमी सगळ्या देवाक मानता हे जे इलिगल आसा पळय ते बंद जावपाक आमी लिगली प्रोसेस करता। जर लिगली जायना जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी मागीर वाटेर जर कितें जालें जाल्यार जबाबदार आमी ना ऑथॉरिटी आसतली हे क्लियर कट सांगता। म्युनिसिपालिटीन जशें दिवन जालें न्ही मागीर आमी कलेक्टर ऑफिसान वचता कलेक्टर ऑफिसान हें जातकीर पेपर अरे ते पेपर घे मला ऑप्शन दिल्ले स्मशाना आमकां खबर आहा तुमी बी आमी आमचे आतां तुमची मागणी दिवन आसतली काही
बसा रे बसा भाई बस नहीं भाई ऑफ सुभाष आपण मला कोण असतं का आपण इथं आपण हांगा आनी आसा बस म्हणे Yo, saí yo. Jana Sharma. बस 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 बा हे बसा म्हणे पण सोफा कधी असं विषय तुम्ही वाचला कालची घटना आहे तुमकां खबर आसा आमचे मडगांवचे हिंदू धर्मियांचे जी स्मशानभूमी आसा ह्या स्मशानभूमीन भितर येवन तो आडसराचे कचरो जावं कसलोय कचरो जावं कचरो येवन डंपिंग करपाक आतां तो म्हणटा ताजे प्रमाणे हम कब से डाल रहे हैं स्टेटमेंट केला हम पहले से डाल रहे हैं खंयचे तरी अन्य धर्मियाच्या अशा पवित्र स्थानाचेर ज्या जाग्याक आमी खूब रिस्पेक्ट करतात अशें आमी तुमकांय खबर आसा आमी भितर सुद्दां वता आसतना एक वेगळ्या प्रकारची सँक्टिटी पावित्र दवरून आमी त्या जाग्यांनी वतात थंय येवप दुसऱ्या धर्मियाच्या हातून आनी थंय येवन कचरो दवरप आनी कोण विचारता जाल्यार तूं विचारपी कोण अशें एरोगंट येवन शेवटी कितें काय म्हणत जाल्यार मॉब आपोवप आनी मॉबाक आपोवन जे थंय एक साईश आशिल्लो जाणें तांकां एक कन्सर्न सिटीजन म्हणून ताणें तांकां हाडयलो आनी दुसरो म्हणजे ते स्मशानाचें सगळें काम सांबाळपी मठग्रामस्थ हिंदू सभेचो ट्रस्टी जयवंत फोंडेकार हे जेन्ना थंय विचारतात बाबा आमच्या जाग्यार तुमी कचरो कित्याक करतात दोगांक अक्षरशः जमनीर घालून तांकां म्हळ्यार खोटांनी आनी कितें कितें रॉड आनी कितें हें घेवन दाणे हें घेवन तांकां मारप म्हणजे कितें म्हाका समजुना म्हणजे गोंयान आतां तालिबान जावपाक सोदता काय ते हमास बिमास पळोवन थोड्यांक कोणाक कितें भरून आयलां कितें आयलां म्हाका कळना पूण ज्या तरेचें चल्लां हातून आनी एक एंगल आमच्या सगळ्यांच्या दृश्टीक पडलें हे करपी जे काही लोक आशिल्ले हे सगळे इल्लिगल धंद्यां भितर इनवॉल्ड आसात फॉर एग्जाम्पल जो मेन एक्युज्ड आसा हो स्वता इल्लिगल आडसरांचे धंदे BPS क्लबा कडेन थंय चलयता हांचो धंदो इल्लिगल सगळ्यो गोष्टी इल्लिगल एक्शन्स इल्लिगल हाजेर इल्लिगल सगळ्या गोष्टींचे
हाजेर कंट्रोल दवरपाचो एक जबाबदारी म्हणून मडगांव म्युन्सिपालिटी कडेन आमी पळयतात. जेन्ना कोणी बिझनेस करता, धंदो करता, मडगांव म्युन्सिपालिटीच्या परमिशना शिवाय, मडगांव म्युन्सिपालिटीच्या ट्रेड लायसन्सा शिवाय, खंयच्याच गोष्टी NOC शिवाय काम करूंक शकना. पूण तरी आसतना हे लोक सगळे जे इलिगल बसतात रस्त्याक वचून, कोण आडसरां घेवन बसता, कोण फ्रुट्स घेवन बसता, कोण भाजी घेवन बसता, कपडे घेवन बसता, नुस्तें घेवन बसता, जे कोण बसता, जे इल्लिगल हे करतात आनी वयल्यान आपलो कचरो दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन, प्रायवेट प्रॉपर्टीन विचारतात आनी विचारलो जाल्यार ताका असली क्रिमिनल एक्टिविटीज जे करतात हे म्हाका दिसता आतां उदक सगळ्यांचे तकले वयल्यान गेला. सो तुमी मडगांवकारांचे प्रथम नागरीक प्रतिनिधी म्हणून आमी तुमकां सांगपाक आयल्या की ह्या गोष्टीक ताबडतोब सगळ्या इल्लिगल गोष्टींचेर तुमी बंदी करची. कारण आतां आनी म्हणजे लोकांचे पाशे सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसा. आनी एक आमचे तर्फे आमी तुमकां आमकां खबर आसा की तुमी इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेतले, पूण तरी सुद्दां सगळ्यांचे मत अशें जाल्लें आसा मोस्टली आडसरवाले आज ना अशें दिसता म्हाका. न्ही आज थोडे आसा थोडे डायरेक्शन ना आज मातशी तांकां रिएक्शनाची भंय आसा. सो ताका लागून कदाचित थोडे जाण आज ना. इनफॅक्ट सगळे आडसरवाले आमी पयर बंद केल्ले. आमी डायरेक्शन दिवन सगळे मडगांवचे आनी फातोर्डा मध्ये ताणें नांव दिल्यान 32 जाण कितें आशिल्ले आसात. 32 जाणांचे 32 जाण म्हाका 4-5 जाण कमी आशिल्ले सगळे मेळपाक आयिल्ले आनी ताणें म्हाका एश्युरन्स दिलें की हांवें तांकां बंद करपाक लायलें. मागीर ताणें एश्युरन्स दिलें आमी मोजकेच जे कोण आसात ते जेन्युइन प्रोसिजर तितलेच मनीस लायतात म्हणजे म्हाका सांगपाक. मागीर हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें बरें तुमी लायतात जाल्यार आडसरवाल्यांनी उलयता फक्त हांव बाकीचे कांय खरें उलयना. लायतात जाल्यार म्हाका ताणें सांगलें वेस्ट कितें तुमी करता पयलीं म्हळ्यार इन रायटिंगान बरोवन दिया. सगळ्यांनी इन रायटिंगान बरोवन दिल्ले कडेन आसा म्हणजे जितले जाता रायटिंगान म्हणजे बरोवन दिल्ले कडेन आमी खंय उडयता कितें करतात समजलें. मागीर ताणें म्हाका एक पावर कडेन कोणी लायता ताणें आपल्या आडसराची गाड्याचेर एक नेम प्लेट लायल्या. सो कोणी जो आपल्या कडेन आडसर व्हरता कळ्ळें न्ही ते आडसर ताणें आपल्या परते हाडून दिवचे. न्ही म्हजो एक सहज प्रश्न जेन्युइन म्हणजे तर त्या जाग्याची तांचे कडेन PWDची NOC आसा आनी त्या जाग्याचेर ट्रेड लायसन्स खंयचे जेन्युइन म्हणजे कितें धंदोच करपाक न्ही तो बोर्ड लायता आडसरां हाडून आपल्या खातीर म्हणून सांगता आनी तो व्हरता आनी हिंदू स्मशान भुमीन घालता ताका काय अर्थ ना न्ही. इनफॅक्ट आमी तांकां बसून दिवन आमकां म्युन्सिपालिटी वावर तो आनी आमकां म्युन्सिपालिटी 4 आण्याचो फायदो ना. तांकां थंय बसप हे जे रस्त्यार बसता पळय कशें आसा. हांव फाल्यांच्यान सगळें निवळ करता करपाचें सगळें निवळ करता सगळें करपाचें आनी कोणेंय कितेंय जरी सांगलें न्ही आयकुपाचें ना. म्हाका मडगांवच्या सगळ्या पब्लिकांनी एक एश्युरन्स दिवपाक जाय म्हाका खंयचेच इन्फ्लुएन्स हांगा येवपाक जायना. ना येवंक ना आनी आयलें जाल्यार तुमी तें डिस्क्लोज करचें. कळ्ळें न्ही. आमचें इतलेंच म्हणणें सगळें बंद करता. अध्यक्ष बाब हांव तुमकां इतलेंच सांगता जर कोण इंटरफिरन्स करपाक लागलो न्ही ताजें नांव तुमी डिक्लेअर करचें डिस्क्लोज करचें. तुमचे भितरच कोणी ना कोण येवचो ना तो मास आपल्याला मातशें सांबाळ. गरज ना. न्ही वयल्यान काय शर्मा तुमचे सगळे विचारात हांव 100% सहमत आहात. सगळे हांगा आतां तुमी जमिली कडेन 50-60 जाण आहात. सगळे आतां नेटान तिडकी गेल्या काल जाली ती वायट घटना घडली की हांव तुमचे बरोबर आसा. पूण आतां तुमचे बरोबर आयिल्ले कारणान सगळे हांवें म्हणटात पळय म्हजें काम करपाची शैली वेगळी. म्हणून तुजे कडेन काय म्हजी काम करपाची शैली वेगळी. हांव वायट आहा तें सदांच पयलीं उलयता. तुमचे भितरांक सगळे हांगा आयिल्ले कडेन येता आयिल्ले कडेन आसा. तुमचे भितरल्याच खंयच्या मनशाच्या फाल्यां कोणा कडेन इन्फ्लुएन्स येवंक जायना. पयलीं म्हजो पयलीं ठाम तुमचे जातकीर मागीर तुमचे जातकीर हांव सांगता हांव म्हजी उलयता पळय म्हाका तो खूब जाण चेहरे आसा खूब जाण चेहरे हांगा आसा कळ्ळें न्ही. हांव सगळ्यांक वळखना हांव कोणाक वळखना आसना सगळ्यांक वळखना पूण कोणालें उरूंक जायना. हांव करता आसतना सगळें करता. फाल्यां अशें जावंक जायना की ना ताका मातसो सांबाळ हाका मातसो सांबाळ तशें म्हाजें हागेलें मातशें पळयात हागे चड भायर ना मातशें भितर भायर आसा. ह्यो गोश्टी मदीं आडमेळ येवपाक जायना. कशें आसा कायदो करता जाल्यार सगळ्यांक सारको करपाक जाय. जस्टीस टू बी गिवन टू ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल जस्टीस टू बी गिवन. म्हणजे काम करपाची शैली तशी आहा. हांव हात घातल्यार सारके डिटेल हात घातलो नाल्यार मागीर कशें आसा आमगे गोंयकारांक एक टेंडन्सी कशी आहा पळय गोंयकार एक सामके आमगे निवळ मनाचे
आमचे आमकां समजुपाची माणुसकी दिश्टी करतो. तुवें पळयला हाका पेपराचेर वाचला आसता. कळ्ळें न्ही? दिंडी मडगांवची दिंडी म्हणटी ती हिस्टोरीक दिंडी. म्हाज्या नजरेक आयलें की संवसारार आमकां कचरो उडोवपाक जागा ना. दिंडेचे दृश्टीन आमी खंय तरी प्रयत्न करून एक कॉन्ट्रॅक्टरा मेळ्ळे हायवेचे आनी मडगांवचे सगळें साफ केलें व्हरून थंय हायवे परमिशन घेवन उडयलें. तुमी सगळ्यांनी न्यूज पळयले आसतली. त्या लोकल आमदारान केलो व्हडलो इश्यू केलो तो. ताणें इतलो असो स्टेटमेंट केलो की नगराध्यक्ष चेंज करचो अशें. हांवें ती ताजी प्लेस सगळी निवळ करून दिली. म्हाका 6 दीस लागले सगळी निवळ करून सान्न व्हरून दवरली. अश्यो ह्यो गोश्टी आसा. तुमचो विषय जर जाला न्ही, कोयर जो हांवें काडिल्लो पळय, हांवें एक दृश्टीकोनांतल्यान काडिल्लो, कोयर काडिल्लो की मडगांवची दिंडी, मडगांव शहर सगळें निवळ जावचें अशें. कळ्ळें न्ही? ह्या दृश्टीकोनांतल्यान काडिल्लो. तर आतां बरें केल्यार एलिगेशन जाता, वायटय केल्यार एलिगेशन जाताच. सांग. तुम्ही जे सांगलं पळय न्ही आतां, सगळ्यांच्या वतीन हांव एक गोश्ट तुमकां सांगता. कोणेय जरी फोन केलो तुमकां, कित्याक आमकां खबर आसा खूब फाटी अशी पद्दत आसता, काडू मरे सगळ्यांचे दाखयता, तुमच्या सगळ्यांचेंय वतलें. खंयी पद्दत आसता. खंयचीय पद्दत जरी जाली, जेन्ना आमी एकदां सांगलें की इल्लिगल जे डायरेक्ट थंय बसतात, रोड सायड येवन बसतात, रोड सायडाचेर थंय येवन फाटल्यान कचरो उडयतात, रोड सायडाचेर येवन बसतात. आज लिगल कोण धंदो करपाक वता पळय न्ही, ताका रोड सायड गाडो सुद्दां घालतलो, ताका म्हणटात PWDची NOC हाड आनी कोणाचें परमिशन हाड न्ही, हे सगळे सांगतात. पूण जे डायरेक्ट बसतात पळय न्ही, तांकां कोण विचारना. आतां ह्या निमित्तान कोणे जर आपल्या लिगल शॉपाच्या भायरूय 1 मीटर भायर आयला जाल्यार तुमी त्या निमित्तान जर तांचेरूय एक्शन घेवपाक सोदतात, जरूर घेवचो, आमचो कांय म्हणणें ना. पूण पयलीं जे आउटरायट इल्लिगल जे पळय रस्त्याच्या कुशीन बसल्यात तांकां पयलीं काडपाक जाय, नाल्यार ते थंयच उरतले. आनी कोणे 1 फूट आपल्याले दुकाना भायर जर कोणे काबत लायिल्ली आसा ती काडपाक आमची म्युनिसिपालिटी पयलीं धांवतले. मागीर काडात, जरूर काडात, पूण मागीर काडात. पूण पयलीं जे आउटरायट इल्लिगल रस्त्याच्या कुशीन बसून धंदे करतात, जांचे कडेन कसलेंच लायसन्स ना, कसलीच NOC ना म्युनिसिपालिटी, ना PWD, कोणाचीच ना पंचायत, ते पयलीं काडात. आणि ते जशें पयलीं क्लियर जालें न्ही, मागीर सगळ्यांक क्लियर मेसेज वचूनी की आमकां कायदेशीर धंदो करपाक जाय. त्या शिवाय हांगा ना खंय चलतलो पूण मडगांवान चलचो ना. ही मेसेज तुमकां दिवपाक पुरेपूर चान्स आसा. आतां ही मेसेज तुमचे कडल्यान येतली अशी अपेक्षा आमी धरता. परत सांगता, आउटरायट इल्लिगल पयलीं काडात आनी 1 फूट 1.5 फूट कोण पळय भायर काडल्या न्ही तांच्या फाटल्यान मागीर लागात. ना जाल्यार मागीर अशें जातलें, हांकां लागून पयला आमी कितें करूं, आमकां सांगलां म्हणून आतां आमी तुमचेय सगळे मोडपा येतात. हे मागीर काडुया ना जाल्यार हाजे निमित्तान मागीर लोकां मदीं ती मेसेज धाडपाचो जर प्रयत्न जालो, दॅट इज गोइंग टू बी रॉंग. म्हाकाय खबर आसा तुमची शैली बरी आसा, ती शैलीन चलात फुडें. आउटरायट इल्लिगल आमी जे सांगलां हे काडपा खातीर तुमी पयलीं पावल घेतलें असो आमकां विश्वास आसा तुमचेर. तुमी ते करतले अशें आमी धरतात. बरोबर 7 दिसांनी 26 तारखेक तुमकांच घेवन जाय जाल्यार आमी सगळ्याक एक पासे मारुया. कितें काडलां तेंय आमकां दाखयात जरूर. आणि ताजेर मागीर ना जाल्यार मागीर 26 तारखेक हांवें ऑलरेडी हांवें डायरेक्शन दिवन आमचो ऑलरेडी सर्वे जालो. आनी प्रामुख्यान हांवें एज अ चेअरपर्सन न्ही, एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबली हांवें म्हज्या वॉर्डांतल्यानच कमेंट्स केला. टोटल आखेच्या 4 वॉर्डाचो हांवें टोटल सर्वे केले. कोणाली इल्लिगल आहा, कोणाक शो हें सगळें हांव डिटेल घेतला. आज रिपोर्ट म्हाका सांगळे पर्यंत पावतलो, टोटल पावतलो. हांव तुमकां इतलें एश्योरन्स दिता, जे कितें इल्लिगल एक्टिविटी जाता पळय, ज्यो मुखार घातात ते पळय, हें सगळें क्लीन करपाचें हांव कारण एक हांव सांगपाक मडगांव म्हणजे फुटपाथ पयलीं आमी घेवया. फुटपाथची कोणा केल्या लोकांक चलपाक. तूं म्युनिसिपालिटी एरिया पळय हांगा येते समोर गोवा डिव्हिजन थंय पळय सांजची जाली म्हाजे कडेन उलयता हे पळय. म्हाका पॉलिटिक्स करपाचें हांगा कांय ना. पळय फुटपाथ म्हणटा ती लोकांक चलपाची. पळय एक दीस फाल्यां फुटपाथीचे लोक सगळो व्यापार घालता. पयल्या खंय फूट सगळी रावंड बसलेले आसता. बरोबर. ते थंय लोक चलपा जाग्यार ते बावडी सगळ्यांक चलता. एक फाटी अशी गाडी येतली लोकांक घेवन येतली, तेन्ना मागीर कायदे आसतले आमगेले. मागीर तेन्ना म्युनिसिपालिटी जागी जातली ना कोणी गव्हर्मेंट खंयची जागी जातले. त्याचे पयलीं एक सांगपाक जाता. पळय आतां हांव सडेकाल आतां 20-25 वर्सां जालें हांव म्हाजी कितली हेजी फायल जाली आसतली. सडेकाल लायन ही फुटपाथ ती फुटपाथ ती नुस्तिकार टॉयलेटी ओपोचे नुस्तिकार बसता. कितलीं वर्सां जालें ते किडी पडले ते म्हाजे कडेन फोटो अजुनूय. तेजे कोणें एक्शन घेवना, अजून घेवना. प्रेसिडेंट बाब तुमी आतां न्यू आयल्या सांगता इतले वर्स जाले कोण एक्शन. म्हाका तेजें एक्शन कित्याक जायना.
फाल्यां सकाळीं करता मरे. प्रेसिडेंट एक पळय Action जायना म्हणून म्हणला हांव तुका. हे एक्सिडेंट तुजी सडेका काय विनोद तुजी सडेका लेन तुवें म्हाका लास्ट टायम इन्फॉर्म केल्लें सडेका लेन करपाक हांवें तुजे फाटोफाट 2 जाण इन्स्पेक्टर धाडले पूण कितें जाता तुजे ते शॉपवाले आयले मरे मागीर प्रेसिडेंट तुजे ते शॉपवाले आयले मातशें सामकें सामान मातशें सामान अशें जावंक जायना प्रेसिडेंट बाब एक सांगता फुटपाथ म्हणटा ती ते कितें म्हणटा केदो व्हडलो आसूं मनीस कोयनराव opposite बसता. कोणी आसूं सडेका लेनीक लोक भायर कपडे लावपाक ते तो नाही, नाही, म्हाका कितें म्हणटा तुमकां एक मिनिट. कोयनूरच्या भायर थंय काय दुकानकार ना न्ही जो बाजार भरता म्युन्सिपालिटीच्या सायडीन नाही, ते प्रेसिडेंट पर्टिक्युलरली पर्टिक्युलरली एक प्लेस पिन पॉइंट करपाक शकना प्लेस पिन पॉइंट करपाचो तो विषय दिसता न्ही न्ही कोणाक. प्लेस पिन पॉइंट करपाचो विषय न्ही पयलीं सद्या नाही, हें नाही, पळोवया, एकूच मिनिट illegality पळोवया. हे पळय एकलो कोण तरी शॉप घेता टॅक्स भरता. पयशे मोडून शॉप घेता टॅक्स भरता ट्रेड लायसन्स घेता सगळें घेता आणि तो खंय तरी एक फूट 1.5 फूट आपल्याला सामान दवरता तागे भायर येता That is my- आमी ताजे फाटल्यान लागतात पूण जे आउटरायट इलिगल जांचे कांय ना जे पळय फुटपाथार रस्त्या सायडीन गटाराचेर हे करून पाहिजे करता दुकानकाराक आमचे तांकां बाजाराक कोण विचारना बाजाराक ते पयलीं काडुया शर्मल बाब पळय ते पयलीं काडुया दोगती जाण साडेका लायनी न्ही आणि इतलेंच न्ही आणि इतलेंच न्ही जेन्ना न्ही आणि हाजो आनी एक परिणाम जाता ह्या लोकांचो कसलोच रिकॉर्ड आमचे कडेन नासता कारण तांणी लायसन्स घेवना तांणी कोणाचें परमिशन घेवना ह्या लोकांचो रिकॉर्ड नासता ते आणि हेच लोक तेंय खबर ना एक्झॅक्टली आणि हातून भितर कोण रोहिंग्या आसा कोण बांगलादेशी आसा कोण PFI आसा आमकां कांय कळपाक मार्ग ना आणि हेच लोक जे आसा पळय न्ही हे काल घटना घडल्या असले क्रिमिनल एक्टिविटीन भितर इन्वॉल्ड असतात जे पळय कायदेशीर धंदो घेवन दुकान घेवन हांचे सगळ्यांचे नांवा पासून तांचे पॅन कार्ड पासून आधार कार्ड पासून सगळे गोष्टी आमच्या हांगा म्युन्सिपालिटी कडेन पोलीस स्टेशनार सगळ्या कडेन असतात हे लोक इजिली क्रिमिनल एक्टिविटीजान इन्वॉल्व जायना जांचे फाटलो फुडलो आवय बापूय कोणाक कांय खबर ना न्ही हे लोक चड इलिगल एक्टिविटीन इन्वॉल्व जातात क्रिमिनल एक्टिविटीन नाकाशिल्ली इन्वॉल्व जातात कोणाक भिनात कित्याक फाल्यां उठलो आनी खंय गेलो न्ही कोणाक खबर सुद्दां आसचें ना की कोण मनीस म्हणटा तो शर्मत बाबू नायकाचें ना थंय मरे टेम्पो लायला 2 आसता टेम्पो तितून सगळो वेपार आतां भरून दवरलेलो आहा तो सांजचो 7 म्हणल्यार सो कोयनराव ना opposite भायर ताका लागून आमगेलो डिमांड हे जे लोक आसा पळय न्ही पयलीं जे आउटरायट कांय ना तांचे कांय खबर ना कोण बसता खंयच्यान सामान हाडटात कितें विकतात कोणाक कांय खबर ना हांवें आनी एकलो पळयल्लो आसा ते पावर हावसा कडल्यान मुखार ऑफकोर्स म्युन्सिपालिटीन पडना इतलीशी लसूण घेवन बसता डेली तागडी आनी आहा. इतली लसूण हांव चिंतता इतली लसूण घेवन कितें धंदो करता आसतलो म्हणजे ताजो तो धंदो न्ही लक्षांत दवरा तो थंय आनी कितें तरी क्रिमिनल एक्टिविटी करता थंय बसता खंयचे तरी सर्वेईंग करता आणि जेन्ना पळय कितें तरी आमकां आमकां बसता तो मरे जेन्ना अकस्मात कितें तरी घडटा न्ही इन्सिडंट जाता मागीर लक्षांत येता कोण तरी 2 महिन्याच्यान 6 महिन्याच्यान बसून सर्वे करतालो सगळें म्हणून आणि आमी जेन्ना तो दिसता न्ही तेन्ना आमी दोळे धांपतात हें जावचें न्ही ताका लागून आमचो डिमांड असले लोक जे आसात हांचेर पयलीं एक्टिविटी जावची सगळें निवळ करया आता सगळे आमचे कॉन्सिलर आसा तांकां मिटिंग पावता ऑलरेडी हांव म्हाजे बंद केलें Very good. सगळ्यांक आपण सांग कॉन्सिलरान जर आपल्यान जर हें घेतलें लीड करपाचें. तर सगळे तुका कोण विकपाना न्ही आडसरां ऑफिशियली मरे करया मरे आपण सगळ्यांक आपय न्ही, हाडसर म्हणटा आतां शॉपां आसात न्ही शॉपां आसा गाडे जे ऑफिशियली दिल्ले आसात थंय विका मरे हाडसरां आमचे बाजारकार इतले जुने धंदो करता न्ही तांकां ते धंदो ना 2-4 गाडी आसता आडसरा कोणा विकपायला आमचे गांधी बायला आडसरा दुकानां आसा मरे ते वचून पिवनी आता आमचो ट्रेडिशनल बाजारकार विषय तुमकां सांगला Yes, yes, विषय yes, तुमकां yes, कळ्ळा yes. आणि हेंय बी म्हणटा ह्या हाच्या निमित्त घेवन जे ऑफिशियल धंदो करता तांचो कोण 1.5 फूट भायर आयला तांचेर तुमी एक्शन घेवचे पयलीं हांकां सगळ्यांक पयलीं काडचें येस यस थँक्यू यस यस कलेक्टर न्ही आमी चीफ ऑफिसराक आतां दुसरे हरकत ना डायरेक्ट चीफ ऑफिसराक फॉरवर्ड केल्या येस मोस्ट अर्जंट रिमांड थँक्यू हे शर्मा 2 मिनिटां बस मरे ना बाहेर सांग बस म्हणिल्लो मेमोरंडम ताणें दिली काल हेची बी घटना घडली न्ही मग साईशाक आनी आमचे फोंडेकर बाबाक जे कोणें अनआयडेंटिफायड लोकांनी जे काल मारलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचें एक म्हणणें बरोबर आहा कारण हांव बी त्याच मताचो आसा कारण काल जी
स्मशान आमचे हिंदू स्मशान हिंदू क्रिमेटोरियम जे स्मशान भुमी ताणें तो कचरो उडयलो. पयर आमी मडगांवची सिटी निवळ करतना आमी सॉर्टिंग केलें, सोण्णां कट्ट्यो नाल्ल्यो सॉर्टिंग केले आनी आमी 5-6 ट्रिपी थंय ऑफिशियली उडयले. ऑफिशियल म्हळ्यार कश्यो जे ते स्मशान भुमीचे आसा भाई नायक आसा तांकां हांवें फोन केलो. आमी टोटल कट्ट्यो सोण्णां आमी सेग्रिगेट केले कडेन आसा तर थंय उडोवन तांचें परमिशन घेतलें आनी आमी थंय 4-5 ट्रिपी त्यो कट्ट्यो उडयल्यो आनी ताणें तांकां आमकां क्रिमेटोरियम लासपाक थंय जाय पडटा आनी त्या दृश्टीकोनान आमी तें सगळें उडयलें. ताणें आमकां अनुमती दिली आनी जें आतां तें आमी उडयलें. आतां काल जे कोण अशें आयडयलें पळय हांवें म्हाका वायट दिसलें कारण तशें उडोवपाक जायना आशिल्लें ताणें. इवन उडयतापूच जाल्यार ताणें तांकां परमिशन घेवपाचें तांकां विचारपाचें बरेपणान जातालें आनी कोणी विचारपाक वतकीर अशी मस्ती करप हें म्हाका योग्य न्ही अशें दिसलें. सो ताणें टोटल आतां मेमोरंडम दिले कडेन बाब शर्मा आयिल्लो, साईश आयिल्लो, बाकीचे सगळे आमचे मडगांवकार फातोर्डेकार सगळे आमचे निश्काम मडगांवकार फातोर्डेकार हे सगळे आयिल्ले. ते म्हणटात की जे रोडार जे पळय इल्लिगल एक्टिविटी म्हणजे जे कोण विकता आडसरां विकता, फ्रुट्स विकता, भाजी विकता, वेगळें वेगळें कितें विकतात तांकां सगळें काडचें आनी तें काडप योग्य अशें म्हाका दिसता. कारण ह्या लोकां परस पासून आमकां 4 जाणांचो मुन्सिपालिटीक फायदो ना. कित्याक म्हाका खूब पयलीं आतां सॅलरीक जावं 1,80,00,000 रुपया सॅलरी जाता. 1,80,00,000 आनी हे समज जितले लोक बसतात न्ही आनी हांणी तर आमकां मुन्सिपालिटी कितें फारीक केल्लें बाबा ट्रेड लेस आमी कितें घेतिल्लें जाल्यार आमकां कितें बेनिफीट बाबा आमकां हांचे कडेन 4 जाणांचो फायदो ना. 4 जाणांचो हांचो फायदो ना आनी हे विकता अशें इल्लिगल बसून सगळें विकता. कळ्ळें सो तांचें मेळना ते सगळें एक 8 दिसा भितर तांकां सगळें काडचें. हांवें ऑलरेडी म्हजो चीफ ऑफिसरूय ना एक तो 2 वीक लिव्हेर गेल्ले कडेन आसा. सो हांव इमिजिएटली चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतां आनी सामकें स्ट्रॉंग एक्शन ऑन एक्शन मोड. हांव तांकां इतलेंच सांगलां सगळ्या लोकांनी कशें आसता पळय गोंय हें ल्हान शहर. ह्या ल्हान शहरान गोंयच्या ल्हान शहरान सगळे एकमेकाक वळखतात. म्हजो सदांच काम करपाची शैली म्हजी सदांच वेगळी. हांवें तांकां तेंच सांगलां. आतां तूं ते सगळे गेले म्हणून तुमकां सांगता तातूंतय लोकशक्ती कितलेशेच आशिल्ले तेय अशे भायर धंदो करतात. हांव तांकां एक सांगलां की म्हाका कोणाचोच फोन येवपाक जायना. आपल्या मातशें सांबाळ रे ताका मातशें सांबाळ हाका मातशें ताका तो पळय मातसो म्हागेलो क्लोज आहा म्हणजे शेत मातशें तेगे मातशें तो व्हडलेशें मातशें एक 2 फूट भायले हांवें सांबाळा व्हडलेशें अशें जावूं जायना. कितें करता तें कॉन्क्रीट जावपाक जाय नाल्यार करप ना. मागीर कितें जालें मागीर चलता तशें चलूं रे कित्याक वायटपण घेवप हाजे कडेन अशें जाता तें. काम करता जाल्यार सामकें क्लियर काम करपाक मेळपाक जाय नाल्यार करप ना. कळ्ळें अशें म्हणून तांकां सांगलां. किती सांगला म्युन्सिपालिटी किती तुम्ही हे दिला? आमकां सगळ्यांक खबर आसा काल मडगांवान जी घटना घडल्या आनी मडगांवान जी घटना घडल्या तातूंत जे प्रमुख आरोपी जे आसात हे इल्लिगल आडसरांचे धंदे आनी इल्लिगल जे धंदे आसात हातूंत इनवॉल्ड आसात. सो आज मडगांवचे सगळे एका निमित्तान आमी मडगांवचे सगळे नागरीक हांगा जमून म्युन्सिपालिटीक सांगपाक सोदताले की मडगांव शहरान आज जागोजागी ठिकठिकाणाचेर सगळ्यात इल्लिगल धंदे चालू आसात. रोड सायड रस्त्याच्या कुशीन किंवा गटाराचेर सुद्दां वयर फुटपाथाचेर जे इल्लिगल लोक बसतात आनी धंदो करतात आनी फक्त इल्लिगल धंदोच न्हय. हांवें आज एक गोश्ट तांचे नजरेक हाडून दिल्या ती म्हणजे ह्या लोकांचो कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना म्युन्सिपालिटी कडेन नासता, पोलिसे कडेन नासता, कोणा कडेन नासता. म्हणजे हे कोण खंयच्यान आयल्यात, रोहिंग्या आसात काय बांगलादेशी आसात काय PFI आसात, खंयचेच इन्फॉर्मेशन म्युन्सिपालिटी कडेनूय ना, पोलिसां कडेनूय ना. त्या वेळार चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर लिव्हेर आसा.
चेअरपर्सनान आमकां सांगलें हय आपूण म्हणपाक लागलो सगळ्यांचेर एक्शन घेतलो, कोणें म्हणपाक दुकानाच्या भायर सुद्दां काडला तांचेर एक्शन घेतलो. आमी मागीर जरूर घेवचें. पूण जो मनीस लिगली आपल्या दुकानान भितर धंदो चलयता आनी सामान दवरता आसतना घडये कदाचित 1 फूट 1.5 फूट भायर काडटा, हां ताणें फूल फुटपाथ एन्क्रोच केला, ताका जरूर भितर काडचो. पूण ज्या लोकांचो कांय आवय बापूय आमकां खबर ना, जे लोक रस्त्याच्या कुशीन मेळत थंय जाय थंय बसतात, जाय तो धंदो करतात आनी हो धंदो केल्या नंतर जी सगळी गार्बेज कचरो आसा हे खंय तरी गटारान उडयताले, आज पर्यंत खंय तरी रस्त्याच्या सायडीन उडयताले. काल आमचें अशें लक्षान आयलें की मडगांवची मठग्रामा सिंधू सभेन चलोवपी जी पळय स्मशानभुमी आसा ह्या स्मशानभुमीन भितर येवन, म्हणजे स्मशानभुमीच्या भायर बी न्ही, स्मशानभुमीन भितर येवन कचरो उडयताले आनी विचारत जाल्यार आमी केन्नाच्यान उडयता मरे अशें म्हणून म्हणटात. आनी जो विचारपाक वता तूं विचारपी कोण म्हणून तो उलटो ताका विचारता. स्मशानभुमी चलोवपी जो मॅनेजर आसा ताज्या आंगार वचून 20-25 लोकांक मॉब जमयता आनी तांकां जमनीर उडोवन अक्षरशः खोटांनी रॉड घेवन दाणे घेवन तांकां मारता. म्हणजे एकूण मडगांवान तुमी कितें दाखोवपाक सोदतात की तालिबान आसात मडगांवान, काय कोण ते थंय चल्ला ते हमास पळोवन तुमकां कितें स्फूर्ती आयल्या, म्हणजे कितें दाखोवपाक सोदतात तुमी मडगांवान. आनी मडगांव आमचे जे हांगचे आसात लोक जे खरें सांगता, जे पीस लवींग लोक आसात, जे सर्वधर्म समभाव मानपी लोक आसात, असे जे सगळे लोक आसात हांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदतात की तुमकां आमी हाजेर मारतात, ही मॅसेज तुमी दिवपाक सोदतात. तुमी जाय जाय ते करात. कारण काल तांचो एक स्टेटमेंट आसा, ते म्हणटात तुमी हिंदू कितें करतले, हम लोग चुन चुन के मारेंगे. कितें म्हणजे कितें कितें चिंततात कितें तुमी आनी तुमकां कितें दिसता. आमचो इतलोच आज विशय आशिल्लो की हे इल्लिगल, आउटरायट इल्लिगल लोक जे ज्यांचे कदाचित हांव म्हणटा जांचो धंदो इल्लिगल, ज्यांचे रावता ते इल्लिगल, ज्यांची एक्शन्स इल्लिगल, सगळ्यो गोष्टी इल्लिगल आसात. ह्या इल्लिगल गोष्टींचेर बिंदास आज खंयचोय मनीस जेन्ना विकतें एक दुकान घेता आनी ट्रेड लायसन्स काडपाक वता ताका एकदां 4-4, 5-5, 6-6 म्हयने ट्रेड लायसन्स मेळना, कित्याक तागेले एक बारीक खंयचो तरी डॉक्युमेंट नासता. आनी हांकां कसले डॉक्युमेंट लागना, कसलें परमिशन लागना, ट्रेड लायसन्स लागना, कांय लागना आनी तांचेर कोण एक्शन घेना. आज आमचो डिमांड आशिल्लो की ह्यो जे पळय इल्लिगल गोश्टी आसात, कारण हांच्या फाटल्यांतल्यान त्या धंद्याच्या इल्लिगल धंद्याच्या रुपड्याच्या फाटल्यान कोण कोण क्रिमिनल लोक आसात, कसले कसले एंटी सोशल एलिमेंट्स आसात, हांचेर पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. तो डिमांड आज आमी हांगा चेअरपर्सना कडेन केल्लो आसा. तांणी बी आमकां आश्वासन दिलां की काल घडलं ती एकदम वायट गजाल आसा, आमी इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेतले. तांकांय सांगिल्लें आसा की 1 आठवड्याचो टायम आमी तुमकां दितात. 26 तारखेक जर मडगांवान आशिल्ले सगळे इल्लिगल रोड सायड धंदे, बिझनेस म्हणटा तांकां, हे रोड सायड पळय इल्लिगल धंदे जर बंद करना म्युनिसिपालिटी, हांगा येवन मोठ्या संख्येन येवन सगळे मडगांवकार, सगळे लोक येवन जो कायदो मानपी लोक आसात शांतता प्रिय धरणे घेवन हांगा बसतले आनी ताज्या नंतर जर कितें लॉ एंड ऑर्डराक कितें विशय जालो जाल्यार ताका पूर्णपणे मडगांवची म्युनिसिपालिटी आनी अधिकारी जे आसात ते जबाबदार आसतात. आता खंय तुम्ही मेमोरंडम आता आमी कलेक्टराक मेमोरंडम दिवपाक वतात. कारण एक गजाल आनी जी आमी कलेक्टरा कडेन मागणी दवरतले ते म्हणजे इल्लिगल धंदे जालेच, पूण हे जे लोक आसात हांचे सगळो एंटीसिडंट रिपोर्ट, हांचो क्रिमिनल रेकॉर्ड, हे कोण आसात हांचे तुमी खंय फॉर्म, कारण तांचे खंय नांवां कोणाक खबर ना. फाल्यां कितें तरी धंदो करतात, कितें तरी फाल्यां मर्डर करून धांवतले, आमकां तांची नांवां सुद्दां खबर ना. आमकां ते खंयच्यान आयल्यात, तांचो एड्रेस हें कांयच आमकां खबर ना, कोणाक खबर ना, म्युनिसिपालिटीक खबर ना, पुलिसाक खबर ना. हे हाजो इमिजिएटली तुमी इन्फॉर्मेशन घेवपाक जाय, हाजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कोण खरेंच इल्लिगली आमकां दिसता की बांगलादेश, रोहिंग्या आयल्या ते खंय फक्त बिहार, बंगाल ना, ते देशभर पसरिल्ले आसात. ते सोदून काडपाक जाय. कोण PFIचे लोक आसा, कोण आसा, हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ताका लागून आमी कलेक्टराक एडिशनल हें दिवपाक थँक्यू.